प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विसवोर वोड 19 ते 28 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 19 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जिवांची गोवायकी तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेम थावन पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात ताका आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जिवावान म्हणलें, इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादीय न्हय जाल्यार बाप्तिस्म कसो दिताय? जिवावान प्रतिपाल केलो, हांव उदकान बाप्तिस्म दितां हें खरें, पूण तुमी वळखो नासलेलो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हे बेतानियेंत योर्दानाचे पोलतोडी जुवान बाप्तिस्म दितालो थंय घडलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी जुवान बातिस्ताची गोवायकी आयकता. आनी बाबणीनो, आमी चोत्रायनी आयचें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमकां कळोन येता की देवान जुवान बातिस्ताक विचून काडलेलो इस्रायली पोरजेक तयार करपाक जेजूचें उतर आयकोपाक. म्हणटच जेन्ना जुवान बातिस्त आपलें प्रवासन कमेस करता आनी लोक ताचे कडेन आयकोंक येता, खूब लोक समजतालो की जुवान बातिस्त जावन आसा मेसाय म्हणून, तो जेजू म्हणून. कित्याक तो आतां असो बरे भशेन तो देवाचें उतर शिकयतालो आनी खूब लोक समजतालो हो एक प्रवादी म्हणून, हो खरेपणी जो देवान विचून काडलेलो म्हणून, ताका धाडलेलो म्हणून इस्रायलची पोरजेची सुटका करपाक. पूण जेन्ना लोक जुवान बातिस्ता कडेन येता बाबणेनो, त्या वेळार जुवान बातिस्ता कडेन लोक वजारांनी येतालो. म्हणजे आतां इतलो लोक जुवान बातिस्ताक आयकतालो आनी जुवान बातिस्ताचें नांव आख्ख्या इस्रायली पोरजेक घासताले. म्हणटच आतां लोक जेन्ना ताचे कडेन येता जुवान बातिस्ताच्यान म्हणूंक जातालें, वय हांव मेसायर, हांव जावन आसा तो जो देवान धाडला. आनी ज्या भशेन लोकांची उरपोस जातली थंयसर, त्या प्रमाणे जुवान बातिस्तान आपलें नांव फामाद करूंक जातालें. पूण भाव जेन्ना लोक ताचे कडेन येता तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला तो एक आवाज, सरस्पुराची वाट नीट करात, असलो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. म्हणटच भाव भयणीनो, इसायास प्रवाद्यान जें बरयलेलें जुवान बातिस्ताक कळपाक की तो जावन आसा तो आवाज, हें ताका फकत कळलें ताजो संबंद देवाशी घट आसलो म्हणून. तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतालो म्हणून, तो देवाचें उतर आयकतालो म्हणून, तो पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकतालो म्हणून. आनी ताका आतां जें प्रवाद्यान इसायान बरयलेलें तें ताका कळोन येयलें की तो जावन आसा तो आवाज. आनी जेन्ना लोक येता ताचे कडेन विचारतात तूं कोण, तेन्ना तो म्हणटा, सुरेस्पुराची वाट नीट करात, असलो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता तो हांव. म्हणटच बाबणेनो, ताणें आपलें नांव फामाद करूंक ना. ताका फकत जें देवान सांगलेलें करपाक
ते आतां तो करपाक तयार जालो आनी तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. तो आतां देवाचें राज फुडें सरपाक वावर करूंक लागलो. तो इस्रायल प्रोजेक्ट तयार करपाक वावर करूंक लागलो जेजूचें उतर आयकोपाक. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेजू येयलो संवसारान. ताणें आमकां आपलें उतर दिलें. ताणें आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. पूण आमी कितें कोत्ता गाय? आमी खरेपणी फकत धर्मान बुडल्या वो फकत तें उतर आयकता, तें उतर नियाल कोत्ता आनी तें उतर आमी पाळटा. आयज आमी आमच्या पातकांचें दूख भोगुया. आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी फकत धर्म कोत्ता जाल्यार आयज आमी देवाचें उतर आयकून, देवाच्या उतरान रिगून रावन, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज आमी सुरवात करुया. जेन्ना भाव मेळून आमी त्या उतरा प्रमाणे चलतले देवान आमकां कितें आमकां येवजण देवाची आमच्या जिवितान आमी काबार करपाक, आमी फावो करपाक ती आमी वावर कोत्तले. म्हणटच आमी ह्या वेळार आमी देवाची येवजण करिना जाल्यार, आमी आमचेंच कोत्ता जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागून, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवन, पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें करूंक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.